नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सरकारान पुराय गोय ओपन डेफिकेशन फ्री म्हण केले घोषित, मात घोषणा फकत औपचारिकते खातीर कागदार काय खऱ्यांनीच घरा गावांनी बदलल्या परिस्थिती ताचे विशीं प्रश्नचिन्ह। चौथी निमतान गोय पुलीस अलर्ट, फोंड्या धरले जाणट्यांक टार्गेट करपी 4 जाणांचे चेन स्नॅचिंग गँग, वास्को धरले गाडयो फोडून हात साफ करपी 5 जाणांचे गँग। सोनसोडो कोयरा विल्याचे काम हाताळपी फोमेंतोक पैसे फारीक करचे, कारवायेचो पालिकेक हक्क ना, फुडल्या आदेशा मेरेन फोमेंतोन चालू दवरचे काम, ट्रिब्युनलाची ऑर्ड। उटंगाराच्या पावसाचो गोंयच्या चौथीच्या बाजाराक फटको, कात्रे, दुधी, घोसाळी, केळी हे आनी हेर माटोळेचे सामान म्हारग, मात बाजारकार म्हणटात म्हारगाय आसूनय जाता गिरायक। सध्याचे अर्ध्या वयर मंत्री अपात्र, सरकाराचे राजकीय स्थितीचेर उदय भेंब्रेची टिका, असल्या आमदारांक जिखोवपी लोकूच जबाबदार, जायात जागे भेंब्रेचो उलो। आणि भारतीय मुळाच्या फुटबॉलरांक राष्ट्रीय पंगडांत खेळपाक दिवपाच्या फावरान कोच इगोर स्टिमाच म्हणटा सरकारी यंत्रणेकडेन करतलो चर्चा। सरकारान 31 ऑगस्ट म्हळ्यार शेनवार सावन पुराय गोंय ओपन डेफिकेशन फ्री म्हळ्यार हागणदारी मुक्त म्हण घोषित केला। मात ही खरी ग्राउंड रियालिटी काय करपाक चुकना म्हण औपचारीक घोषणा असो प्रश्न पडपासारखी परिस्थिती आसा। कागदोपत्री घोषणा जाल्या, मात फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात पासून स्वता मुख्यमंत्री जी गजाल जावप कठीण म्हणटालो ती झप्प करून जाली कशी हो प्रश्न। गोंय राज्य ओडीएफ म्हळ्यार हगणदारी मुक्त। स्वच्छ भारत मिशन गोंय ग्रामीणाचो संचालक तशेंच पंचायत डायरेक्टर गोपाळ पार्सेकारान गोंयचे दोनूय उत्तर आनी दक्षिण गोंय तालुके ओडीएफ म्हळ्यार हगणदारी मुक्त म्हूण घोषित केले। गोंय सरकारान 31 ऑगस्ट ही राज्य ओडीएफ करपाक डेडलायन थारायली, ते प्रमाण आज सांजे उसरां सरकारान तशी घोषणा केली। मात ओडीएफाची डेडलायन थारायली म्हूण सरकारान घाई करून घोषणा केल्या आनी परिस्थिती कितें वेगळीच आसा काय कितें हो प्रस्न। सरकाराचे ओडीएफ येवजणे खाला टॉयलेटीं खातीर अर्ज केल्ले कितलेशेच लोकांक आजून टॉयलेटी येवंक ना अशी परिस्थिती आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। चौथीच्या निमतान अलर्ट आशिल्ल्या पुलिसांनी फोंड्या चेन स्नॅचिंग जाल्यार वास्को गाडयो फोडून हाताक मेळटा ते उखलपी गँगाक धरले। फोंड्या आनी धारबांदोड्या तालुक्यांतल्या जाणांक टार्गेट करून 4 जाणांचे गँग चेन स्नॅचिंग करताले। फायनान्स कंपनीत त्यो चेनी दवरून पैसे उखलताले। वास्को गाडयो फोडपी गँग 5 जाणांचे। वास्को वाठारांत आनी एअरपोर्टार मोटारीचे हारशे फोडून स्कूटरीच्यो डिकी उक्त्यो करून मेळटा ताचेर हे गँग हात साफ करताले। चौथी निमतान गोंय पुलीस अलर्ट आसा। फोंड्या पुलिसांनी चेन स्नॅचिंग करपी गँगाक धरले। हे गँगान चोरिल्ले भांगर फायनान्स कंपनीत दवरून आतां मेरेन 5.5 लाख रुपया उखल्ल्या। Of 4 persons who were involved in chain snatching in the area of Ponda subdivision. This gang was operating from January to February this year. This gang has a habit of committing crime in Goa, then proceeding to Mumbai and then proceeding to Hubli. Now first we had arrested Nizamuddin Irfan Muhammad. He's from Dattagad, Petoda. He was arrested on 20th August in a NDPS case. He was also suspected to be a chain snatcher, so we have interrogated him in the chain snatching crime. He disclosed names of 2 other accused, Jafar Muhammad Sheikh of Chandor and Gaurish Rohidas Kerkar of Porori. They used to hand over the stolen property to one female who is Yasmin Jalegar from Kurti Ponda. Thereafter, this Yasmin is to take this gold and go to either
Muthoot Finance or Manipuram Finance and pawn this gold and take the money and give it to Gaurish. Thereafter, they used to share the money, and Yasmin was taking a commission for this. Altogether, we have recovered 7 gold chains and have arrested these 4 accused persons. They would attack lonely elderly couple who were seen. They could be husband, and in one case, a husband and wife were together. In spite of that, they saw their vulnerability being old, so they snatched the chain and they run away. Yeah. Money has recovered? No, chains have been recovered. वास्को वाठारात गाडयो फोडपी गँगाचेर दुबावान वास्को पुलीस फाटल्या 10 दिसां सावन नजर दवरून आशिल्ले. एक गँग आसले 5 भुरग्यांचे आनी ते सारके 18 ते 20 वर्सां भुरग्यांचे भितर गँग ऑपरेट करताले. ह्या भुरग्यांची मोडस ऑपरेंडी अशी की हांगा संत्र्यान आनी आमचे हार्ट लेक हे आयसोलेटेड प्लेसीस ट्युरिस्ट वता, सो तांचे बायक्स आसा त्यो तेंचे हातून स्टोरेज ओपन करप आनी बायकांतल्यान मोबायल फोन, वॉलेट, तशेंच एअरपोर्टाचेर रातच्यो गाडयो पार्क करता किंवा हार्ट लेकाचेर गाडयो पार्क करून लोक सकयल वतात तेन्ना तेंचे फाटले ग्लास फोडून तातूंतल्यान बॅग्स आनी मोबायलाचे काडपाचे प्रकरणां चालू आशिल्लीं. सो हांचेर आमी आतां गेले 10-15 दीस वॉच धरून ते तांकां मागीर झिरो डावन करून 5 जाणांक काल अरेस्ट केले, फ्री जाल्ले आसा. प्लस दे आर कन्फेसींग अबाउट सम मोर क्रायम्स ऑल्सो इन सम अदर पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शन्स. तांकां अरेस्ट करून JMFC फुडें रिमांडाक प्रोड्यूस केले. तांकां 5 दीस पुलीस कस्टडी रिमांड दिल्ले आसा. न्यू वाडे, शांतीनगर आनी बायणा एरियांतले आनी तांची नांवां आसा एक रवी हरिजन, मंजुनाथ हरिजन, सुनील हरिजन, रफीक किल्लेदार आनी अमन हनीफ. एक ते 2 जाण गाडयो चलयतात, बाकीचे आहा ते बेकार पेटी काम करतात, खंय तरी पेंटिंगाक हेल्पर बी अशें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी विक्रम नायक. सोनसडो कोयराविल्याचे काम हाताळपी फोमेंतोक पयशे फारीक करप मडगांव पालिकेक चुकना. पालिका फोमेंतोचेर कसलीच कारवाय लेगीत करूंक शकना. ह्या प्रकरणात कोर्टान अंतरीम निर्देश दिल्यात. पालिकेक 9 ऑगस्ट सावन दिसाक ₹1,00,000 प्रमाण फोमेंतोक दिवंक सांगल्यात. फोमेंतोक सोनसड्यावेलें काम सुरू दवरचें म्हण आदेश. ते खातीर पालिकेक दर दिसाक ₹1,00,000 हाचे फुडें दिवचे पडटले. फुडली सुनावणी 30 सप्टेंबराक दवरल्या. सोनसडो कोयराव उजो पेटलो उपरांत मडगांव पालिका आनी फोमेंतोचे पेटले. फोमेंतोचेर पालिकेन वेगवेगळे आरोप केल्ले. प्रकरण आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनलात पाविल्ले. कोर्टान आर्ग्युमेंट आयकून कांय म्हत्वाचे निर्देश दिल्यात ते अशे. 9 ऑगस्ट सावन फोमेंतोक दिसाक ₹1,00,000 प्रमाण कामाचे पयशे फारीक करपाचो पालिकेक आदेश. फोमेंतो ऑगस्टाचे बील 4 सप्टेंबराक दितलो. पालिकेन ते सप्तका भितर फारीक करचे म्हूण कोर्टान आदेश दिला. मडगांव पालिका फोमेंतो आड कसलीच कारवाय करूंक शकना आनी फोमेंतोन आपले काम फुडल्या आदेशा मेरेन चालू दवरचे म्हूण कोर्टान निर्देश दिल्यात. सोनसडो प्रकरणात आदल्या कामाचो आनी पयशांचो वाद कोर्टान मिटयला आनी फुडल्या कामा खातीरय दुसरे सुनावणे मेरेन आदेश दिला तो असो. 1 सप्टेंबर सावन सोनसडो काम करतले त्या खातीर पालिकेन तांकां दिसाक ₹1,00,000 फारीक करचे. सप्टेंबरांतल्यान कामाचे पयशे दर सप्तकात दिवचे. फोमेंतोचे वट्ट 14 कोटी दिवचे उरल्यात. तातूंतले 10% बेगोबेग फारीक करता म्हूण मडगांव पालिकेन कोर्टाक सांगला. फुडली सुनावणी 30 सप्टेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कांय दिसा फाटीं जाल्ल्या उटंगाराच्या पावसाचो फटको चवथीच्या बाजाराक बसला. केळीची पानां, कात्रे, दुदी, घोंसाळी आनी हेर सामानाच्या प्रेसाक उजो. मात चवथीक लागून चुकना जावन म्हारग सामानय लोक व्हरतात म्हण बाजारकार सांगतात. उटंगाराच्या पावसान सगळें व्हांवलें आनी उरिल्ले सुरिल्ले पीक कुसून गेलें. पळोवया चवथीचो बाजार. चवथीक 2 दीस उरल्या. गोंयांत सगळ्याक बाजार भरला तो चवथीचो. सद्या गर्दी चल्ल्या ती माटोळेचें सामान घेवपाची. हालींच गोंयांत उटंगाराचो पावस पडलो. शेतकार, भाटकार आपल्या कुळागरांत जी पिकावळ पिकता ती घेवन बाजाराक दर वर्सा प्रमाणे येयल्ले आसा. तर जाणून घेवया त्या उटंगाराच्या पावसाचो तांकां कितें फटको बसला तो.
सगळ्यात म्हारग जाला. कित्याक जाला म्हणजे सगळं पावसांनी वाट लायल्या आमची, खरें म्हणल्यार पिकाची. मेन म्हणल्यार ते जाला. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आमकां मेन म्हणल्यार व्हडलो सोपो मेन आमकां फारीक करचो पडटा. तर सद्या तरी आजून तशें कांय गिरायकूय ना आमकां. म्हारगाय जाला म्हणून सगळे आमची केळी पासून पळय जी 200 रुपया आशिल्ली मंडळी ती आतां 300 रुपया जाल्या. फेणे दिवचे पडटा आमकां. आनी नाल्लूय म्हणून पाडटले जाल्यार पयलीं आमी 100 फारीक करताले, आतां 200 रुपया पाडेकाराक फारीक करचे पडटा. आनी आमी हाडटा येपार सगळो हांगा दोडा मार्गाचेर. सगळें बुडला. केमे जाल्यार आख्खे व्हांवून गेला. नाल्लाची रेट 100 रुपया आसा, 60 रुपया, 70 रुपया अमूक दे रेट न्हू. केळीचे 300 रुपया वाडला. कारण पावस ना म्हणून, पावसान येयलो म्हणून ते लोटान गेले म्हणून वाडले. हय सगळे आमचे लायले ते व्हांवून गेले. देवानूच बरें करपाचें न्हू, सगळ्यांक बरें करपाचें गणपती. कात्रे 800, 500, 600, कात्रे शिफ्टी 500, 600, 700 अशी आहा. इतली म्हारगाय येयल्या. आंबाडे 200 आनी सगळे हे फळां आहा तितली सामकी न्हू म्हारग जाले. फळावळ पावसा लागून काडूंक मेळना, सगळे कुसोन गेला. आनी लोकांची सामकी धांदळ जाली आनी सामकी म्हारगाय येयली न्हू. तरी कशें गिरायक कशें कित्याक आं लोक व्हरता तरी म्हारग म्हारग पासून देवाक व्हरता. देवाक जायत ना ते गणपती कितले म्हारग व्हरता. तशी गिरायक आसा, चालू आहा. काल मार्गार घातले सगळे लोकांक सोंपले भितर आतां सोंपले. तशें बरें आहा चालू गिरायक. पूण म्हारगाय येयल्या पावसा लागून. आनी हांगा आमची बॅटरी चड. सामान हे कशें कांगल्यो बी कांगले 30 रुपया आहे. आनी मागीर कवनाळा 120 रुपया आहे. फेणो मेळ्ळेत मंडळ 200 रुपया आहे. मातयेचे सगळे सामान लागता तितले म्हारग जाला हे फळ. मातशे म्हारग जाले म्हटल्यार गिरायक काय ना. अजून कितें ना बाजारात आमी कितें म्हणलें एक चवथीक माटोळेक जाय ते कांगले हरड आनीक बाकी सगळे तशें ते म्हारग जाला हे फळ. म्हारग जाला कंपेरेटिवली. आतां कितें आसा वर्साच्या वर्सा म्हारग हे जाला. लोक भरपूर आहा बाजारात कळ्ळें न्हू. आमची वस्तू हाडलेली फक्त रे कळ्ळें न्हू. प्रॉब्लेम लोक मार्जीन मागता मागीर मार्जीन दिता तांकां आमी कळ्ळें न्हू. करता दिता आनी मागीर घपयता. मागीर आमी फुडल्या चवथीक न्हू हो चवथीक हाडटा पळय तो दिवाळीक घपना माल. आनी काय न्हू आतां म्हाका सांग तुमी आतां हे माल बी वाडला म्हारग जाला. माल वाडला तर भरपूर वाडला. आतां तुमी कितें कितें विकता. आमी हे हार आनी सिरेली पणटी आनी कितें पणट्यो जाल्यार विकता. गोयच्या मंत्रिमंडळात अर्द्या वयर मंत्री अपात्र असल्या मंत्रिमंडळान घेतिल्ले निर्णय कायदेशीर कशे आसतले असो प्रश्न उदय भेंब्रे हांणी काडला.
असले आमदार आनी मंत्री जिखतात ताका मतदारच जबाबदार म्हणतो फेलिसिओ कार्दोज उगडासा दिसा उलयलो. ह्या वेळार लेखक दिलीप बोरकाराचो फेलिसिओ कार्दोज पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. ज्या मंत्रिमंडळात अर्ध मंत्रिमंडळ तुगेलें अपात्र आसा, डिस्क्वॉलिफायड आसा, कारण हे डिस्क्वॉलिफिकेशन निकालाच्या दिसान लागना. हे डिस्क्वॉलिफिकेशन ज्या दिसा ताणें पक्ष सोडलो त्या दिसाच्यान लागता. म्हणटकच परत प्रश्न येतलो की ज्या मंत्रिमंडळातले अर्ध मंत्रिमंडळ हे अपात्र आसा, तांकां अधिकार ना मंत्रिपदाचो निर्णय घेवपाचो. ताणें घेतिल्ले निर्णय कायदेशीर आसात काय तर मागीर कितें जावपाचें त्या सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचें. ही परत आमची फकाणां. म्हणटकच निमणे कडेन जबाबदारी येता ती आमचेरच, लोकांचेरच. तांकां थंय व्हरून बसयल्यात कोणें आमीच न्ही. तशें जाल्यार निमणी जबाबदारी आमचेरच येतली. थंय कोण वचून बसता हें आमीच ठरयता. पूण निमणी जबाबदारी जर आमची, आमी शाणे जावची पडटलें, आमी जागृत जावचें पडटलें. आनी ही जागृती येतली जाल्यार फेलिसिओ कार्दोजा सारके पत्रकार जाय पडटले. जी खंत राजू बाबानय उक्तायल्या की आमच्या देशांत आज आसातच मुळात थोडे, आनी जे आसात तांकां कशें चिड्डून दामून दवरचे हाची वेवस्था सरकार पक्ष करता. थंय आमी ताका रान मेकळे सोडटात. एक म्हणजे फॉल्स मनशाक, ज्या मनशाक आमदार जावंक फावना, मंत्री जावंक फावना अशा मनशाक थंय व्हरून बसयतात. तो जी थंय नाटकां करता किंवा पिशेपणां करता ती आमी पचोवन घेतात आनी निमाणे कडेन परत इलेक्शन येतकच तेंच करतात. म्हणटकीर निमणे कडेन ही जबाबदारी आमचेर लोकांचेरच येता. पूण लोक जागृती करपाचें एक मोठें साधन म्हणटा ती पत्रकारिता. तातूंत अर्थात सोशल मिडियाय आयला. हे नदरेन पत्रकारिता घट्ट करप म्हणजे आमची लोकशाय मजबूत करप. हो जेन्ना म्हाका पुरस्कार म्हाका मेळटा तेन्ना ताका कितले पयशा परस चड मोल आसा हाचे भार म्हाका आसा. देखून तुमच्या हातांतल्यान आज हो पुरस्कार हांवें व्हड खोशयेन स्विकारता. शेकवाल्यांनी बीच क्लीन दवरूंक आदार करचो म्हण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराचो उलो. आपली शेकां जशी नितळ दवरतात तशींच दर्या देगांचेरूय लक्ष दिवचें. झगडी करतल्यांक आधार दिवं नाकात. स्टाफाक वळखपत्रां दियात. कोणेय ड्रग्साचो वेव्हार करता जाल्यार पुलिसेक आपल्याक ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याक कळोवचें. तुमकां मदीं घालचें ना म्हण पर्यटन मंत्री उलयलो. शेकवाले बरी शेक पॉलिसी करची आनी फी जाता तितली कमीच दवरची म्हण बाबू आजगांवकाराक मेळपाक गेल्ले. बाटली घेवन वचना, भायर बाटल्यो तुमी फोड नाका. बीच क्लीन हें सारकें 1 पॉयंट प्रोग्राम क्लीन आसपाकूच जाय. तुमचो शेक जशें क्लीन दवरतात तुमी थंय तुमगे जो गार्बेज आहा ओली सुकी ही सेपरेट घालपाची. तुमचो बीच क्लिनर कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका आपोवपाक जाय, तेजे कडेन दिवपाची. ह्या रितीन अख्खें आमी इंट्रस्ट घालीत जाल्यार गोंय नंबर 1 जावंक शकता. थंय हॉकर्स येतात, मस्ती करतात न्ही. पुलीस आयले समज जाल्यार ते धांवतात आनी तुमच्या शेकांनी वयतात. आमी थंयच काम करतात म्हणटात. पूण शेकां भितर ID कार्ड तांकां जे कंपल्सरी दवरात, CCTV दवरात. ड्रग्स कोण कसो कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन आहा आमकां सांगात. तुमचे भितर आमी इनवॉल्व करना. पुलिसेक सांगात नाल्यार आमच्या चीफ मिनिस्टराक फोन मारून सांगात. बॅड कितें आतां सांगलें कितली घालपाची तांकां सांगता. तेजे वयर अशें आमचें एक्शन आसतलें. लोकांक चलपाक भोंवपाक हें मेळपाक तुमी तशें कितें इलिगल केल्यार हांव कितें म्हणना. हांव एक्शन घेतलोच आनी तेजे भितर म्हाका सपोर्ट. हांव मागता तुमचे कडेन एक दीस जी शेकां आमी दिता गोंयकारांक चलोवपाची तुमी चलोवपाची, दुसऱ्यांनी. तुमी फॉर्मां चॅक कोत्ताय टुरिजम डिपार्टमेंट आनी तूं एंट्री करपाक आनी ती आमकां लायसन्स दिवपाक जे पळय एक एप्लिकंटा हाडल्या 12-15 हजार घेताय. इट इज टू मच. 15,000 20,000 जाले 1 लाख जाल म्हणटकूच म्हाका दिसता एक मिनिमम 5,000 घेवप सारकें फॉर्म घेवन एंट्री करपाक आनी आमकां लायसन्स दिवपाक. दीस इज टू मच. 20,000 म्हणल्यार चड.
एक सायडीन आनी आमगे ती बेडां बी हांगा बेडां पळय फी घेताले ती सोमते फीचेर स्लॅब करपाचो तेंगे बेडां आनी आमगे एक्स्ट्रा पयशे घेनाले सो 1 लाख दिताय न्हू आमी 60 आहलो ते 1 लाख केला ओके आमी मागले पूण तितून बेडांय दिनी आमकां बेडां आनी एक्स्ट्रा पयशे घेवपा नाकाय. म्हापसा अर्बन बँकेची 14 सप्टेंबराक जावपा आशिल्ली वेंचणूक बरोबर ना. 1.25 लाख शेअर होल्डर आसतना 220 जाणच मतदान करतले आनी आदले पॅनल फाटल्या दारांतल्यान भितर सरतले म्हण दावो करीत कांय शेअर होल्डरांनी मुख्यमंत्र्याक हातूंत लक्ष घालचें म्हण निवेदन दिलें. सरकारान प्रशासक बसोवचो, बँक वाचोवपा खातीर निमणो उपाय म्हण बँक दुसऱ्या बऱ्या बँकेत मर्ज करपाचेर विचार करचो म्हण शेअर होल्डर मागतात. आणि डेलिगेशनान आम्ही तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला की हे जे इलेक्शन जाता म्हापसा अर्बन बँकेचे हे जनरल स्वरुपाचे जावचे जशें 2005 जाल्ले त्या स्वरुपान जावचे वेरीन की सगळे शेअर होल्डर जे 1,25,000 प्लस शेअर होल्डर्स आसा तांकां त्या इलेक्शनाक पार्टिसिपेट करपाक गावचे अशें कोणाकूय जनरल म्हणजे शेअर होल्डराक कॉन्टेस्ट करपाक गावचे. परत कितें जाल्लेलें आहा परत आमकां जो डावट आसलो तो परत तेच जाल्लेले आहा. इलेक्शन आतां 14 सप्टेंबराक अनावन्स केल्लेलें आहा आनी ह्या 14 सप्टेंबराच्या इलेक्शनाक फक्त 220 लोकांक वोटींग आसतलें आणि म्हणजे 1,25,000 शेअर होल्डर असताना फक्त 220 लोकांक वोटींग आसतलें. म्हणजे परत ही जी 2010 किंवा 2015 जे एक्झिस्टींग पॅनलान रमाकांत कलपलेट एक्झिस्टींग पॅनलान जी टॅक्टीक करून बॅकडोर एंट्री घेतलेली हो परत तोच आसा स्टंट आसा. म्हाजो दुसरो एक आमी सिनेमा कडेन मागला की हे जे तांच्यांनी ही जी बँकेची परिस्थिती जाल्लेली आहा ती बेसिकली बँकेची परिस्थिती जावपाक कारण म्हणजे वन टायम सेटलमेंट दिवन जवळ जवळ तांच्यांनी 70 करोड रुपया सोडलेले आसा आणि ते अशा पार्टीक सोडलेले की वन टायम सेटलमेंट दिला आणि परत तांकां लोन दिलेले आहा थोड्या पार्टीक. सो हेजेर इन्क्वायरी जावची आणि ती जाता जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर बसोवचो आनी बँकेची मर्जर जे प्रोसेस सुरू आहा तातूंत कडेन 3-4 बँक येवन गेले पूण खंय ते फुडें ते घोडे आहा ते खंय अडला ते कळना. जर लास्ट सोल्युशन ते बँक मर्ज करपाचें आहा जाल्यार गव्हर्मेंटान जशें महाराष्ट्र गव्हर्मेंट काही गोष्टी जाग्याचेर इंटरव्हीन जाल्ले कॉपरेटीव बँके ज्यो आसल्यो रुपी कॉपरेटीव बँक जी आसली ती मर्जर करताना तशेंच ह्या गव्हर्मेंटान इंटरव्हीन जावचें आणि हे मर्जर प्रोसेस जो आहा तांचो मनीस घालून कंप्लीट करचें. हें जे कितें इलेक्शन जे जावपाचें आहा तें स्टॉप करचें कित्याक हें इलेक्शन कांय ना म्हटल्यार परत रमाकांत कलप किंवा एक्झिस्टींग पॅनल जे आहा तांकां बॅकडोर एंट्री आहा. युरोपाच्या टॉप लिगान खेळपी भारतीय मुळाच्या फुटबॉलरांक राष्ट्रीय पंगडांत खेळपाक दिल्यार भारत आशियांत टॉप 8 देशां मजगती सुवात मेळोवंक शकता असो विश्वास कोच इगोर स्टिमाचान उक्तायला. ह्या मुद्द्याचेर खेळां मंत्रालय आनी फॉरेन अफेअर्स मंत्रालया कडेन उलोवन सिटीझनशीप नेमांत बदल करूंक मेळटा जाल्यार पळयतलो अशें स्टिमाचान मिडियाक सांगला. We have some wonderful players of Indian origin playing abroad, you know, but I sincerely hope that soon the time will come when we're going to have understanding from the government and people who can change the citizenship regulations in the favor of Indian sport. All the countries in the world are using that right. Why we should be different from others? Giving the right to someone whose parents went abroad for certain reasons and he was born outside but he is from Indian parents but not having Indian passport. Why don't we let him pay back to this country, to this wonderful country, and get the chance to play for Indian national team? It's very simple. You know how much that could help us. We could improve 50% quality of our team immediately. Immediately. With that change, with that little change, we could become one of top 8 Asian countries in football immediately. Everyone else is using that right. Not only that, some of them are using the right to give a passport to someone who's got nothing to do with their country. Just for money. So there is a big handicap which we are finding there. You know, we are facing big handicap in regards to others. So imagine if I could now have these 6-7 players who were born outside, who were developed in the great football academies
of European clubs who were developed in different mentality. I mentioned once that I need to work on changing mentality of Indian players to change the game, of course. But now, if I can get those 6-7 players with mentality set up already as champions, how much we could get immediately, enormously. So hopefully soon the time will come when we get the chance to talk with the Ministry of Sport, Foreign Affairs, you know. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.